जायत्या वर्सां आदीं पवित्र पुस्तकान बरयल्ली सगलीं पळय ती मागणी हांवें ताचेर नियाळ केल्लो. कोणें हें मागणें केलें, केन्ना हें मागणें केलें, कशें तांणी मागणें केलें, कित्याक तांणी ती मागणी केली, हो बरो असो तो विशय तो तुमकां हांव सांगता. जाल्यार आयजूय ह्याच भाशेन बरयला त्या मागण्याचें तुमकां हांव आतां सांगूंक सोदतां. मागण्याचें तुमकां हांव सांगता. ताणें कित्याक मागणें केलें, केन्ना ताणें मागणें केलें, कशें ताणें मागणें केलें, ह्या 3 प्रस्नाचो जबाब दिवच्या पयलीं ज्या परिस्थितीन पळय तें आसलें पळय तें सिट्युएशन थिंगा आसलें तें ताजे विशीं हांव तुमकां सांगता. ही आशा हांव दवरतां. घोडेक आतां ह्या वेळार जसो तो त्या परिस्थितीन आसलो पळय, आतां तूं पसून त्या परिस्थितीन पास जाता आसतलो. ताणें खंयचे भाशेन पळय ते परेशानीन आसतना पळय ताणें थिंगासर जैत गेलें. कशें थिंगासर ताका जैत मेवलें, त्या वेळाचेर पळय ते सारकें भिरांकूळ वेळ आसलो. ताणें कशें थंयसर ताजेर जैत वेलें, मागण्या वरवीं हेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. हे सगळे संदेश पळय जे आयकता, जीं बरयतात पळय ते बरे भाशेन बरयात. आयज पळय जें हांव तुमकां सांगचें आसा, ह्या संदेशाचो टायटल सगळेंच काबार जालें. अशें येवजितालो पळय तेन्ना सगळेंच काबार जालें हें तूं चिंता आसतना सगळेंच काबार जालें अशें चिंताय. असल्या वेळार आमचे मदें अशें कोण आसा काय, म्हज्या जिवितानूय सगळेंच काबार जालें. आशा आसली ती निराशान ती आतां बदलली. म्हजें काम सोंपलें, कांयच थिंगा उरोंक ना अशें म्हणून पळय त्या वेळाचेर तुज्या जिवितान कितें तर अशें घडलां जाल्यार हांव तुका बरी खबर सांगपाची आशा दवरतां. आतां तूं अशें चिंता आसतलें, म्हजें काम सगळें काबार जालें. पूण सर्वेस्पर तुका म्हणटा, तुजें आनीकूय काम उरलां, सगळेंच काबार जालें अशें तूं चिंताय. पूण सर्वेस्पर म्हणटा कांयच जावंक ना, आजून जायतें उरलां, सगळेंच काबार जालें अशें तूं चिंताय. पूण आनी तुवें जायतें करूंक जाय, सर्वेस्पर अशें म्हणटा. जाल्यार कितें करूंक जाय? म्हजें काम जालें अशें म्हणटात पळय ती, तुमचें काम काबार जावंक ना, आजुनूय आसा. सर्वेस्परा तूं सांगूंक सोदता जाल्यार आमी कितें करचें? जायते मोलादीक विशय आसा पळय ते हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. हीच म्हजी आशा जावन आसा. सगळ्याकीन पयलें देरेपेंतूच त्रास येता पळय तेन्ना, आनी दुसरें म्हटल्यार भलायकी बिगडली पळय तेन्ना, आनी तिसरें म्हणल्यार आकांत येता पळय तेन्ना, आनी चवथें म्हणल्यार सगळेंच काबार जालें अशें तूं चिंता तेन्ना कितें जालें? कितें अद्भुत घडटा, कितें अचुन्य घडटा. कशें? चल या इश्टानो, दुसरो राजा वड बीस. त्या दिसांनी हेजिकिया राजा असलो ताका रोग जालो, तो मरचो आसलो. त्या दिसांनी हेजिकिया पळय तो एक राजा आसलो, असलो रोग जालो पळय तो आतां मरचो आसलो. चालते भाशेन जेन्ना राजा अशें म्हणटा, एका राज्याचेर राज करता पळय तो तर अशें म्हणटा. चालते भाशेन आमचें चिंतप आसता पळय, घोडेक तो थिंगासर 60 वर्सांचो आसत, 70 वर्सांचो आसत, अशें आमी तें चिंताव. कोणूच अशें चिंतलो काय? आमच्या मोदें जायत्या वर्सां बायबल वाचता पळय ते आवय आनी बापूय आसा. लायव्ह प्रोग्रामाचेर सर्वेस्पराचे संदेश दिता पळय तसले थिंगासर सेवक आसा. देवाचें उतर सांगता पळय तसले भयणी आसात आनी भावूय आसात. घोडेक ते बायबल स्टुडंट वो ते स्कॉलर आसत, कोणूय ते आसत. हेजिकियाक आतां असलें एक दुयेंस जाल्लें पळय तो आतां मरचो आसलो. हेजिकिया एका राज्याचेर राज करपी तो एक राजा. मरण हाडटा तसलें दुयेंस येलें आनी तो आतां अंथरुणाचेर आसा. जेन्ना पळय ताका असलें रोग आयले पळय तो आतां मरचो आसा पळय, त्या वेळाचेर ताजी वर्सां कितलीं आसलीं? ताजो जीव वचपाचो आसा. हो पळय ताका रोग येयलो पळय तो ताजो थिंगासर प्राण घेवचो आसा. इतल्या सिरियस त्या दुयेंतांतल्यान तो फुडफुडटालो. त्या वेळाचेर ताजी वर्सां कितलीं आसत काय? 70 वा 70 आनी 5 वर्सां आसतना एक भिरांकूळ दुयेंस तर येयलें जाल्यार
आयज ओ फाल्यां जरी तर तो मरण जाल्यार ताजे विशीं चड चिंता करपाची जरूरत ना. 60 वर्सां उपरांत पळय जरी तर कसलें तरी दुयेंस येयलें जाल्यार थिंगासर तें चिंतप आसा 60 वर्सां उपरांत तरी वचकत काय आसता न्हू. अशें तुमी म्हणूंक येता थिंगसर. 50 वर्सां उपरांत तर असलें मरणाचें दुयेंस येलें जाल्यार ताजेर आमी थिंगासर मातशें आमी काकूट मागीर दाखयता. आरे 50 वर्सांचो आनी 50 वर्सां आसतना ताका इतलो रोग आयलो काय? कॅन्सर जालें वो 50 वर्सां आसतना हार्ट अटॅक जालें. 50 वर्सां आसतनाच ताका असलें माराकान दुयेंस येलें म्हणून ताजेर काकूट करची सोय जाली. जाल्यार हेजिकियाचेर पासून पळय हो मरणाचो पळय तो रोग आयलो आनी तो अंथरुणार पडलो. हांव तुमकां विचारता ताजी वर्सां कितें तुमकां खबर आसा? फकत 40 आनी 9 वर्सां तो आसलो. ही वॉज जस्ट 39 years. 25 वर्सां तो आसतना देशाचेर राज करपाक ताका ती संदी ताका मेवली. 14 वर्सां पर्यंत ताणें राज केलें. 14 वर्सां राज केल्या उपरांत पळय त्या वेळाचेर म्हणल्यार 14 वर्सां राज केल्या उपरांत ताजी वर्सां तेन्ना तो 30 आनी 9 वर्सांचो आसलो. 14 वर्सां ताणें राज केलें आनी त्या दिसांनी चड करून राजा पळय 30 वा 40 वर्सां राज करी. चड आनी चड तितली वर्सां राज करी. दाविदान पासून तितलीच वर्सां 40 वर्सां राज केलें. सोलोमोनान पासून 40 वर्सां राज केलें. एक फुडारी कसो मोजेसान पासून तांकां 40 वर्सां पासून तिंगा राज केलें. 40 वर्सां म्हटल्यार चड करून पळय तिंगासो संपूर्ण न्याय दाखयता. 40 वर्सां पासून पळय राज करपी आसलो पळय आतां हो मनीस देरेपेंतूच ताजेर एक माराकान दुयेंत आयलें आनी ताजे वर्सां पयशे जाल्यार फकत 30 आनी 9 वर्सां आनी जायती ताका काम करूंक जाय आसलें. ताचेर जायत्यो जबाबदारी आसल्यो. त्या देशाचो फुडार पळय ताजेरूच आसलो आनी असल्या वेळाचेर जेन्ना माराकान दुयेंस जाल्यार कितें जातलें सांगा? आयज आमचें मोदें अशें कोण आसा काय? आख्खे घराची जबाबदारी म्हजेरूच आसा. म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं, म्हाका जल्म दिला पळय ती आवय बापूय, हेंकां सगळ्यांक पोसपाची जबाबदारी म्हजेरूच आसा. कुटूंब चलोवपाची जबाबदारी म्हजेरूच आसा. सभा चलोवपाची जबाबदारी म्हजेर आसा. कोण जाणा कशें पळय हे देरेपेंतूच थिंगासर त्रास आयले. देरेपेंतूच हे त्रास आयले. देरेपेंतूच हो रोग आयलो. देरेपेंतूच हें दुयेंस म्हजेर आयलें. देरेपेंतूच हो नाश म्हजेर आयलो. देरेपेंतूच हे कोश्ट म्हजेर आयले. देरेपेंतूच हे आयला. वो आकांत हिंगा कोण असले परिस्थितींतल्यान पासार जाता काय? इतलो भार आनी जबाबदारी घेवन तूं मुखार सोदता आसतना पळय देरेपेंतूच हे थिंगासर प्रॉब्लेम येता. आमचे मदें कोण आसा ह्या वर्सान पळय अशें येवपाचें थिंगासर संदी ना. पळय ह्या पर्यायार येवपाचें पळय थिंगा शक्यता ना आनी असल्या टायमाचेर हे जाल्यार थिंगासर ते तसले त्रास कितें जातले? अशें दुखीत जाता जाल्यार आनी अशें फडफडटा जाल्यार थिंगासर आयकात फ्रेंड्स, इस्रायल देशाचो तो फुडार हेजेकिया राजाचेर तो आदारीत आसलो. हेजेकिया सर्वेस्पराचेर बावार दवरून आनी ताचेरूच भरोसो दवरून ताका दिल्ल्यो पळय त्यो जबाबदारी त्या वेळाचेर तो पुऱ्यो कोत्तालो. तेन्नाच पळय तें तो मरतलो पळय असलें दुयेंस आयलें. देरेपेंतूच तें जालें. आयज आमच्या मोदें अशें कोण आसा काय? देरेपेंतूच हें दुयेंस आयलें. चालते भाशेन 30 वर्सांचें आसतना असलें दुयेंस थिंगासर येयना. 40 वर्सांचें आसतना पासून असलें त्रास कांय येयना. 50 वर्सांचें आसतना पासून थिंगासर असलें दुयेंस येयना. तरी कांय नोको येवंक फावना पळय तसलें थिंगासर दुयेंस. म्हज्या घरान म्हज्या घोवाकूच ती जाल्या. म्हज्या चेड्याकूच तें जालां. म्हजे बायलेकूच जालां ओ म्हजे धुवेकूच जालां. आमचे मदीं अशें कोण आसा काय? देरेपेंतूच असलो पळय आमच्या जिवितांत आकांत येता. आमी त्या वाटेर चलता आसतना आतां आमी नोको कितें करचें फुडें? आमचे मदीं असो कोण आसा काय? कोण जाणा पळय देरेपेंतूच केन्ना केन्ना तसलें तें प्रॉब्लेम येता. सगळें पळय जेन्ना सारकें चलतालें तेन्नाच पळय थिंगासर ते प्रॉब्लेम येयले. म्हज्या सोम्या पळय म्हाका आतां बरी काम मेवलें, बरी नोकरी मेवली आनी आतां बरो सेटल जाला. पयलें जाल्यार फकत एकूच वळाचेर हांव जैतालो. आतां दोनी वाटेन जैता पळय तसली स्थिती जाल्ली आसा. एक वेळ आसलो पळय 4 लोकां मुखार थिंगासर हांव आदार मागतालो. आतां 4 लोकांक मदत करपाक म्हाजी स्थिती जाल्या. भाड्याच्या घरान रावतालो पळय मागीर तें खाली करप आनी दुसऱ्या भाड्याच्या घरान वचपाक तसले कोश्ट जाल्या उपरांत आतां हांवें धाकटें घर घेतलां. पयलीं हांव चलोन कामाक वयतालो, आतां हांव ऑटोन कामाक वयता. पयलीं जायते कोश्ट आसा पूण आतां हांवें धाकटुली एक बायक घेतला वो हांवें थिंगासर धाकटुली एक कार घेतल्या. थोडे मातशें तें प्रॉब्लेम पयस जाल्लें आनी अशें चलता आसतना पळय देरेपेंतूच थिंगासर प्रॉब्लेम आयलें. आतां कितें करचें पळय तुका खबर ना आनी तूं असले परिस्थितीन आसाय? बारकायेन आयक. हेजिकियाची वर्सां
40 वर्सां नासली. तो 40 वर्सांचो पासून नासलो. तो फकत 30 आनी 9 वर्सांचो आसलो. देरेपेंतूच ताजेर पळय हें दुयेंस आयलें थंयसर. धाकटुलें दुयेंस आसलें जाल्यार कांय परवा नासली. पूण जीव घाता पळय तसलें पळय आतां हें दुयेंस. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? बाबा म्हाका पळय तें दुयेंस जालां पळय तें धाकटुलें पळय तें दुयेंस न्हय. हॉस्पिटलांत म्हाका थिंगासर भोंवडें मारचें पडटा. दोतोरां कोणें म्हाका थिंगासर बीन ती करची पडटा. हीं वखदां, हीं ऑपरेशन आनी हें ट्रिटमेंट, हे सगळे वस्तूंक पळय थिंगासर कितले पयशे जाय म्हजे हात मुखार करचे पडटा. हें जें पळय दुयेंस येयलां पळय तें सारकें भिरांकूळ. 4 दोतोर 4 भाशेची थिंगासर ते खबरो सांगतात. साल्वार जावचो ना अशें ते थिंगासर ते म्हाका सांगता. तूं साल्वार जातलो म्हणटा तसली कांयच समजिना आनी साल्वार जालो जाल्यार पासून सायड इफेक्ट आसा. म्हाका सारकेंच भिरांत दिसता म्हज्या भावा. देरेपेंतूच म्हाजेर हें दुयेंस आयिल्लें आसा. आमचे मदें अशें कोण आसा काय ते भाशेन ते उलयता थिंगासर? हांव भिरांकूळ पळय ह्या दुयेंसांतल्यान पास जाता आनी दोतोरांक पासून ताजी सोजमी कांय मेळना. हांव असल्या दुयेंसांतल्यान आनी असल्या परिस्थितींतल्यान पास जाता असलें कोण आसा काय? हांव ह्या भाशेन जो आसा पळय त्या दिसा पळय ते हेजिकाक पासून थिंगा पळय तेका तें दुयेंस जालें पळय त्या वेळाचेर थिंगा बरें करपाक डॉक्टर नासले. ताचे लागीं अधिकार आसा आनी गिरेस्तकाय पासून आसा. ताजें दुयेंस बरें करपी आनी ताका सोडोवपी थंयसर कोण नासलो. पूण आमचे मदें हिंगासर अशें कोण आसा काय? पळयात आमचे लागीं गिरेस्तकाय सगळी आसा. बिल्डींग आसा ब्रदर. सगळें जाय तें आसा. आमचे लागीं सगळें आसा ब्रदर. पूण भलायकी म्हणटा ती ना. दोतोर जाल्यार कोशिश कोत्तात पूण आमी म्हटल्यार गॅरंटी दिवंक जावचें ना अशें पळय देरेपेंतूच जें दुयेंस येयलां अशें ते म्हणटा. देरेपेंतूच म्हज्या जिवितांत आयला हें आकांत अशें म्हणपी आमच्या मदीं कोण आसा? आनी पळय तुजे प्रॉब्लेम एकूच थिंगा उपाय. तुजें प्रॉब्लेम सॉल्व करपी एकूच तो सोर्वेस्पोर. त्या सोर्वेस्पोरा कोडे हेजिकिया महाराजा तो राजा तो गेलो. देरेपेंतूच पळय ताका ते त्रास आयले. तें घेवन थिंगासर हेजिकिया राजा थिंगा गेलो. इस्रायलाच्या सोर्वेस्पोरा कोडे तो थिंगासर गेलो. देरेपेंतूच हें प्रॉब्लेम येयलें पळय तेन्ना ताजी भलायकी ती सांडली आनी ताजी कूड थिंगा दुयेंत जाली. देरेपेंतूच हें दुयेंस येयल्या उपरांत मागीर ताजी भलायकी पिड्यार जाता तोच हेजिकिया. कितलोच तो फोडफोडटा आसतलो हाजे विशीं तुमी मातशें चिंतून पळयात. जे पळय कोश्ट आसतात केन्ना केन्ना ते एकाच घरान येयल्या अशें तुका दिसता न्हू. आनी केन्ना पळय ते त्रास येता पळय ते एकाच बरोबर येता. ताजो अर्थ म्हणल्यार कितें तुमी जाणाव? सिटी बस आनी सिटवीन म्हणटा पळय तितून ते येयनान. आनी पळय जे त्रास येता पळय ते व्हडले रेलगाडीन येता. तुमी रेलगाडी म्हणटा ते तुमी जाणाव न्हू. रेल्वे पळय थिंगासर जायते फावटी ताजी गेट घालतात आनी आमी कार वा बायकार थिंगासर वाट पळयत आसता. आनी जरी तर एक सुपरफास्ट ट्रेन आसा जाल्यार ती जाल्यार थिंगा सारकी हाय स्पिडान येता. ती रोखडीच काबार जाता. पूण गुड्साची बी ट्रेन येयली जाल्यार थिंगासर आमी सगळे ते मेजीत रावता. 1, 2, तिसरी बुगी आनी मागीर 30 आनी मागीर 33 आनी मागीर 35 आनी 40. कुशीक बोसला म्हणटात आरे पुरो कोर. सगळे मेजले तूं आतां पुरो कोर. आयकोता पळय ताका पासून त्रास जाता. ती गुड्साची रेलगाडी चलत आसा. आनी केन्ना केन्ना पळय त्रासूय तशेंच. ते अशेंच येता एका फाटल्यान एक एका फाटल्यान एक येतच रावतात. एका फाटल्यान आनी एक. काल पासून आसले पळय ते पयशांचे बाबतींत थिंगासर आसले. आयज जाल्यार भलायकी म्हणटा पळय ती कठीण जाल्या. थोड्या लोकांक पळय तेंचे फामिलीचे थिंगा प्रॉब्लेम आसता. आनी थोड्या लोकांक म्हणटा पळय ते भुरग्यांचे थिंगासर प्रॉब्लेम आसता. आनी थोड्यांक म्हणटा पळय ते आपले बायले कडेन प्रॉब्लेम. थोड्या फामिलीन पळय थिंगा भुरग्यांचे प्रॉब्लेम आनी थोड्या फामिलीन म्हणटा पळय थिंगा घोवाचे प्रॉब्लेम. थोड्या लोकांक पळय कामाचे प्रॉब्लेम. कोणा लोकांक पळय थिंगा काम ना पळय तें प्रॉब्लेम. थोड्या लोकांक पळय थिंगासर तेंच्या बिझनसान प्रॉब्लेम. एका फाटल्यान एक प्रॉब्लेम. एका फाटल्यान एक तो तुका प्रॉब्लेम येता जाल्यार तूं मातशें आयक. देरेपेंतूच हें आकांत आयलें. भलायकी बिगडली. ती भलायकी सोडून दिता. आनी त्याच वेळाचेर ते कोश्ट थिंगा उबे आसा. पळय तें पळय थिंगासर तुका कोश्ट उबे जाला. आनी तूं बारकायन पळय जाल्यार त्या वेळाचेर पवित्र पुस्तकान 6वें बरयलां 20 आनी वोड 1. त्या दिसांनी हाजो अर्थ म्हणल्यार कितें? त्या दिसांनी म्हणल्यार खंयच्या दिसांनी हें एकदम गरजेचें. त्या दिसांनी खंयच्या दिसांनी हें येयल्या पळय तें तूं जाणा? असिरियाचो राजा तो हिंगा आड येयल्लो त्या दिसांनी हांव वाचता 18 आनी वोड 13. वोड 13 आमी वाचया.
हेजिकिया राजाच्या 14व्या त्या वर्सान असिरियाचो राजा सनाशरीबान जुदेवाचे ते बरे नोगर असले पळय तांचेर तेणे आक्रमण करून तेणे घेतले. तांणी ते सगळे नोगर घेतले. खंयच्या वेळार केन्ना पळय ते त्या वेळार 14 वर्सां. हेजिकिया राजा पळय त्या वेळाचेर थिंगा राज करतालो पळय त्या वेळाचेर तो फकत उणे उंचाचो आसलो. जेन्ना पळय तो 39 वर्सांचो आसतना त्या वेळेर तेन्ना हें दुयेंस आयलें. देरेपेंतूच येवंक जाय पळय तो रोग वो न्हू, पूण देरेपेंतूच तो रोग आयलो. असल्या वेळाचेर आमी ही उतरां उजार करता पळय, देरेपेंतूच म्हणटा पळय ती शिरवीस गेली. देरेपेंतूच, पूण ही शिरवीस वचोंक उपकार नासली. देरेपेंतूच ही शिरवीस गेली. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? देरेपेंतूच पळय शिरवीस गेली. देरेपेंतूच पळय हो रोग म्हाज्या जिवितार आयलो. ताचो अर्थ म्हळ्यार कितें? पळय हो रोग येवंक उपकार नासलो, पूण हो रोग आतां आयलो. हें देरेपेंतूच जालें. सोमया पळय शिरवीस थिंगा वचोंक उपकार नासली, पूण जाली तशी. देरेपेंतूच म्हाजी शिरवीस तर गेली. देरेपेंतूच म्हाका पळय थोडे त्रास जावंक लागले. म्हणल्यार देरेपेंतूच पळय हें दुयेंस तो तुज्या जिवितान येता पळय. तुमी जाणा पळय ताचो मतलब कितें? हेजिकिया राजाचेर पासून थिंगासर तसले त्रास येयले पळय, तुमी ध्यान दियात. देरेपेंतूच येता पळय तें याकांत. तें पळय तुजी जात पळोवन थिंगासर येयना, तुजी वर्सां पळोवन थिंगासर तें येयना, तूं कितलो तेंप रावलो पळय तें पळोवन येयना, तूं खंय आसा पळय तें संबंद ना, तुजे उपकाराचेर संबंद ना, स्वातेर ते संबंद ना, तुज्या कुलान ते संबंद ना. बस देरेपेंतूच पळय जें कितें आकांत तुजेर येवंक जाय पळय तें थिंगासर देरेपेंतूच तुजेर येवन पडटा. तुजे ओत्मिकाय कोडे पासून थिंगा संबंद आसना. हांव एकदम ओत्मीक, हांव जायतो व्हडतो भोक्त, हांव मागणें करपी मनीस. ह्या पासत कसले त्रास थिंगा म्हज्या जिवितार येवचे ना, कसलें दुयेंस म्हाज्या जिवितार येवचें ना. देरेपेंत तुमी अशें चिंतिनाकात. पळयात लाजरस, मारिया, मार्ता अशे 2 जाण भयणी आनी तांचो एक भाव. तांचें लग्न जालां म्हणून अशें थिंगा बायबलान बरोवंक ना. हांव अशें चिंता पळय ती सारकी तरणाटी जावन आसलीं आनी ते ओत्मिकाय नासलीं. जेजूचो बरोच मोग करता तसलो लोक आसलो. मारियाचें लग्न जावंक नासलें, मार्ताचें लग्न जावंक नासलें. लग्न जावंक ना म्हूण अशें आमकां दिसता. लग्न जावंक ना पळय तांचे दोगांयचे पळय एक तसलो धाकटो भाव आसलो. तुमी सांगा ताची कितलीं वर्सां आसतलीं? देरेपेंतूच ताका एक दुयेंस आयलें. हांव ह्या विशयांचेर तुमकां कित्याक सांगता जाणा, तो एक तरणाटो आसलो. देरेपेंतूच ताका पळय थिंगा दुयेंस जालां. हांव कितें म्हणूंक सोदता, आमचे मदें कोण आसा? ते चेड्याची वर्सां घोडये 14 वर्सांचो आसत आनी धुवेची म्हणल्यार 21 वर्सां आसत. 14 वर्साचे ते देरेपेंतूच थिंगासर कोश्ट आयला. ते फोडटात, थिंगासर त्रासान पडटा. असलीं कोण आसा काय? निराशी जायनाकात. हांव तुमकां बरी खबर दिता. त्या दिसा पळय थिंगा आयजायान फाटीं फुडें रावन आसतना कितें सांगूंक जाय पळय तें ताणें सांगलें. त्या पासत हेजिकिया थिंगासर रडोन मागणें करूंक लागलो. सर्वेस्पराचो एक खालती पळय दास जावन पळय तुमकां कितें चेतावणी दिवंक जाय पळय त्या भाशेन हांव तुमकां सांगता. म्हज्या भावा आनी भयणानो, सर्वेस्पर तुमचो मोग करता आनी त्या पासत पवित्र आत्म्या वरवीं ह्या सेवकाच्या दासा वरवीं तुमचे लागीं सर्वेस्पर उलयता. तुमी सर्वेस्परा कडेन परतून येतलीं म्हूण, तुमी तें प्रायश्चीत करतलीं म्हूण, मागणें करतलीं त्या पासत, तुमी निवेदन करतलीं त्या पासत, तुमी पश्चाताप करतलीं म्हूण. सर्वेस्पर तुमकां कोणें स्पश्ट उलयता पळय तुमी चिंतात. चान्स ना अशें तुमी म्हणटा, पूण म्हजो सर्वेस्पर तुमकां आनी एक संदी दिता अशें तो म्हणटा. तो तुमकां आनी एक चान्स दिता. तो चान्स दिता पळय तसलो सर्वेस्पर. पेकोण दिता पळय तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पर जो पेकोण दिता पळय ताजे विशीं हांव उलयतां. आमी मागणें करुया. आमी सगळ्यांनी तिका मागणें करुया. तूं देवा मोगाचा बापा, आमी तुजे लागीं मागणें कोत्ता. इतले पळय सुटावे करून तूं उलयता पळय तो कसलो तूं सर्वेस्पर. मनशाच्या काळजांक तूं पळोवन, मनशाचे भितर पळय ते विचार आसा ते पळोवन, मनशाची ती परिस्थिती तूं पळोवन, मनशा भितर पळय जी पिडा आसा पळय ती तूं पळोवन, तांचें तें दुयेंस पळोवन, म्हज्या बापा पळोवंक जाता, वळखोंक जाता, मानूंक जाता पळय तूं सारको उलयता पळय तसलो तूं बापूय. तुज्या बोगरांनी कोण आसा बापा? हेजिकिया असले पळय महाराजाकूच थिंगासर असले त्रास येवन पडले. जेन्ना पळय ताका कोश्ट आयले पळय तो तुजेरूच तो आदारीत आसलो. धांवन धांवन तुज्या आजीरपणान येवन आपल्याचेर तो दिमी मोडटा. असलोच अनुभव तूं आमकां दी बापा. जेन्ना प्रॉब्लेम येता पळय त्या मनशा मुखार आमी हात करचे ना, पूण तुज्याच आजीरपणानूच
दर एक फावटी पळय जेन्ना कोश्ट येतात त्रास येता पळय दर एक फावटी पळय जेन्ना ते व्हडले त्रास येतात मनशाचे कोणे आमी तिका विनंती करतात सर्वेस्परा कोणे आमी हात मुखार कोत्ता हात पळय मुखार करूंक जाय विनंती पळय आमी करूंक जाय पळय ते तुज्या ताजेरपणान राजा पळय कितलो बिजी आसतना तोरी आसतना जे आजीरपणाक पळय जे मूल्य दिवन ताणें तिंका दिलें हे जिविताचे पळय ते सगळे कोश्टाक पळय ताजे मुखामल करपाक तुज्या हाजीपणानूच थिंगासर तो उपाय आसा ताजो उपाय पळय तुज्या मंदिरान येता जाल्यार तूं आमकां जबाब दितलो वो भावार धरून पळय तुज्या मंदिरान आमी धांवून येवन ताणें तुज्या हाजीरपणान येवन मागणें केलें ह्या वेळाचेर तुज्या हाजीरपणान आमी मागणें करता दर एक लोकांक तूं भेट दी बापा दर एक लोकांक जे पळय तांकां त्रास आसा तांकां तूं उपाय दी झोगलीं पळय हिंगासर एकठांय जाल्यार तांचेर तुजो बेसांव देंवय आमचें जिवीत पळय एक बेसांव जाता तशें तूं कर आमकां पळय तूं थिंगा सुरक्षीत दवर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हे मागणें कोत्ता बापा आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.